आज सकाळी फुडें एक खुश खबरी म्हणजे जे घसघशे सरकारान अपघात जातात आणि धोकादायक आसात म्हणून जे घसघशे बंद दवरिल्ले ते आयज सकाळी अशी नोटीस आयला की गोंयांतले 14 ज्या धबधब्यांचेर धोका ना थंयसरले 14 घसघशे ओपन केल्यात आणि हे घसघशे बंद करपाचें कारण म्हटल्यार जे लोक घसघशांचेर वचोन थंयसर कितें अपघात जाताले किंवा लोक बुडटाले त्याच्या कारणान सरकारान हे घसघशे बंद दवरिल्ले आणि आतां खंय तरी सरकारान 14 घसघशे आसा ते बंद चालू केल्यात आणि लोकांक हांगासर वचपाक सेफ्टी किंवा लोकांनी आपली वयतना जतनाय घेवन वयची अशेंय बीन सांगलां। जाल्यार खंयचे 14 घसघशे चालू केल्यात ते तुमकां आमी सांगता। पयलीं म्हटल्यार सत्तरी वाठारांतले पाली, सरावणे, गुळेली, गंगुळडेम, नानेली, खाडे, मागीर कुमठळ, माडियानी, खाडी, गुळेलीम सत्तरी, मागीर भाटी, कुस्के अशे 14 जे घसघशे आसा ते सरकारान आतां गोंयकारां खातीर आनी तशेंच पर्यटकां खातीर सुद्दां ओपन केल्लेले आसा। जाल्यार लोकांक कंडिशनूय तशें घातलेले आसा की एंट्री टिकीट आसा, मागीर लोकांनी जे रुल्स आनी रेग्युलेशन्स आसा ते पाळपाक जाय। फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान तशे रुल्स आनी रेग्युलेशनूय दवरिल्लेले आसा। जाल्यार सगळ्या गोंयकारांनी तशेंच पर्यटकांनी जेन्ना घसघशाचेर वयताना ही सगळे रुल्स आनी रेग्युलेशन्स पाळचे आणि खऱ्यांनीच हो जो नेचर जी ब्युटी आसा ती लोकांक पळोवपाक जायच आणि लोक खऱ्यांनीच वयतले बी थंयसर। जाल्यार आतां सरकारान ही जी नोटीस काडल्या ती पाळून प्रत्येक गोंयकारांनी किंवा पर्यटकांनी ही नोटीस पाळची आणि जे रुल्स आसा ते पाळूनच थंय वचप। परत समज जर अशेच घडणुके घडले जाल्यार परत सुद्दां तीच सरकार जी नोटीस आसा की बंद करतले अशी नोटीस काडपाक शकता। तेच्या कारणान सगळ्या लोकांनी ही नोटीस आसा ती पाळची आणि फाटल्या दिसा म्हणजे 2 दिसा पयलीं जे पर्यटक हांगासर 2000नी येवन परतून गेले सरकारान तांकां उठा बश्यो सुद्दां काडूंक सांगलेल्यो। तेंचे खातीर सुद्दां जो दूधसागर आसा तो खंय तरी आजून ओपन करूंक ना ही सुद्दां सगळ्यांनी नोंद घेवची आणि जे 14 घसघशे सरकारान जे ओपन केल्यात ताचेर वचून लोकांनी ताचो आस्वाद घेवचो। गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान वर्षा आश्वेकर।